हॅलो गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू वन मोर न्यू ब्लॉग. तर कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली आणि आम्ही बी बरी आसात. जाता बरी रिकवर जाता म्हटल्यार कितें दिसांक पावस आसा पळय तो कंटिन्यू आसा न्ही, ताका लागून मातशें रिकवर जावपाक न्ही टायम लागता. सगळं भायर बीन पावस पडटा भरपूर असो. आणि सेकंड थिंग म्हटल्यार घरांकय बीन कामां जाता न्ही, उदकान हात घालप हें कर तें कर बारीक बारीक कितें म्हटल्यार जाताच. सो ताका लागून न्ही मातशी थंडी जी आसा पळय ती रिकवर जावपाक टायम लागतलो. सो आतां कितले दीस जाले, ट्युजडे वेनसडे थर्सडे फ्रायडे सॅटर्डे, आयज 5 दीस जाले थंडेनूच आसा. तर जातलें बरें. आनी आयज न्ही पावसान मातसो आसूर असो धरला. म्हटल्यार आजूर इन सेन्स कंप्लिटली पावस बंद जावना, पण बारीक पावस आसा पळय न्हू तो पडटा. सकाळच्यान आमी जेन्ना उठला पळय न्हू तेन्नाच्यान तर असो मोठो असो पावस ना, असोच बारीक असो पडत आसा जो नॉर्मली अशें करून पळयल्यार न्ही कळना पावस पडटा. आनी बारीक असो भायर पयत रावलें न्ही जाल्यार कळटा हा बारीक पावस पडटा अशें म्हणून. असो न्ही पावस पडटा, मोठो ना पावस. तर भायर न्ही मातसो उजवाड सो बी जाला, पळोवया. होप करता की आयज पावस आसा पळय तो मातसो थारो घेतलो अशें म्हणून. सकाळची न्ही आतां जाल्यार 10:30 आनीक घरची जी रेग्युलर कामां आसता पळय ती तर जाली सगळी कंप्लीट. जी डेली रुटिनाची कामां आसता ती. आतां जेवणाचो प्रोग्राम तर जस्ट 10:30 जाता ते आसा. बट म्हटलें चल हळू करून स्टार्ट करया अशें म्हणून. एकदम सगळें हें घेवन बेजार येता करपाक. म्हळ्यार कितें जाता अशें एकदम सगळें काम करपाक गेलें न्ही बेजार येता, आळस येयल्या भशेन जाता. तर म्हटलें टायम खूब आसा न्ही, सवका करून थोडें काम करून घेवया अशें म्हणून. तर आयज शेनवार, तुमकां तर सगळ्यांक खबरच आसा की शेनवार आयज आमचो वॅज. तर आयज वॅज जेवण. तर म्हटलें चला सवका किचनान या आनी स्टार्ट करया अशें म्हणून जें कितें करपाचें आहा तें करपाक. अशी न्ही रेसिपी एंड ऑल अशें कांय ना शेअर करपाचें आयज करचें ना रेसिपी. एक्चुली न्ही रेसिपी शेअर करपाचें आशिल्लें हांव घरा कडल्यान जेन्ना येयल्लें पळय न्ही. सो तेन्ना मायंडाक अशें डिसायड करून आयिल्लें की थोड्योश्यो रेसिपी ज्यो आसा पळय न्हू त्यो तुमच्या वांगडा शेअर करतलें म्हणून. सो ताका लागून हांव घरा कडल्यान येता आसतना किल्ल बी घेवन येयल्लें. सो किल्लाची वॅज रेसिपी जी आसा पळय न्ही ती हांवें ऑलरेडी तुमच्या वांगडा शेअर केलाच. बट किल्लाची न्ही म्हाका एक सबस्क्रायबरान म्हाका नॉन वॅज रेसिपी जी आसा पळय ती सजेस्ट केली. सो हांव बी ती ट्राय करून पळोवपा आशिल्लें आनी तुमच्या वांगडा बी शेअर करपाचें आशिल्लें. सो ताका लागून हांव किल्ल बी घेवन येयल्लें. बट येयल्या त्या दिसा शिनून क्लीन करून उदकान बिदकान घालून दवरलेलो. बट मागीर बरें ना जालें न्हू. म्हणपा लागलें मागीर तो तसोच उदकांतल्यान काडून उदक तेजें घट्ट पिळून डब्यान घालून दवर, कांय जायना अशें म्हणटालो. सो तो तसोच दवरलेलो. तर आयज न्ही तेजो हांव बेश्टो नॉर्मल वॅज जी तुमच्या वांगडा लास्ट टायम रेसिपी शेअर केली पळय तसोच तोंडाक जें करता पळय तशेंच करतलें. कित्याक तो शिनून दवरलेलो आसा, पिड्ड्यार जातलो न्ही ताका लागून. चलात तर या आतां सद्याक भितर रांदपाची तयारी जी आसा पळय ती करून घेवया. वॅज जेवण आयज सो स्लोली जें आसा पळय तें सगळें करून घेता. पावसान आसूर धरला, मातसो मशीन लायला, कपडे जाले की पळोवया. भायर घालपाक मेळटा जाल्यार करंट गेलो. तर हो हांगासर किल्ल जो आसा पळय न्हू हेपळ्यात निवळपाक घातलेलो. मागीर दुसरे दिसा हेणे काडून धापून दवरलेलो उदक न्हिसतावन तेजें. सो तो आसा तेजेच न्ही आयज हांव तोंडाक करता. सो कुकर जो आसा पळय तो पयलीं लावन घेता. आनी भाजी फ्रिजान जें कितें आशिल्लें पळय तेशें करून पिड्ड्यार जावपाक लागलें पळय. मिरसांग्यो बीन त्यो काडल्या हांवें आतां. टमाट बी पळय एक सायडीच्यान घट जाल्ल्या भशेन जाल्यार. सो तें म्हटल्यार आतां सगळें पळोवपाक जाय. फ्रीज निवळ करतलें सोमतेंच काडटलें. आनी पयलीं म्हळ्यार आतां आयज रांदपाचो प्रोग्राम आयज करना, फाल्यां परवा बी मागीर. सो पयलीं न्ही आतां कुकर लावन घेता. हो न्ही हांगसर कुकर जो आसा पळय न्हू आयज तो जालो म्हाजो. आनी सोय कांतून घेतल्या आतां ती न्हू भाजून घेता. तर इल्लीशी सोय घातल्या. रोस असो करना, बेश्टें दाटसर अशें तोंडाक करता न्ही ताका लागून थोडीशी घेतल्या सोय हांगासर एकूच बळ्याची. आनी थोडोसो कांदो घेतला. तर कांदो आनी सोय जी आसा पळय ती आतां भाजून घेता पयलीं.
दनपारांनी रांदता रांदता मदीं मागीर हांव गायबच जालें म्हणटली तुमी. एक्चुली जालें कितें जाणा, रांदतालें हांव आनीक सकाळच्यान पावस नाशिल्लो तितलो, सो म्हाका न्ही सारकें मेडिसीन घेतलेलें न्ही स्वेटींग जावपाक लागलें सारकें. सो तें रांदता रांदतात न्ही जी हांव मसाला ग्रेवी करतालें पळय किल्लाची ती करून घेतली आनी तशेंच धांपून दवरलें गॅसार. आनी हांव येवन मातशें न्हिदलें, म्हणल्यार मेडिसीन घेतलेलें न्ही सो स्वेटींग जावपाक लागलें. आनी तुमकां खबरच न्ही मेडिसीन घेतकीर जें स्वेटींग जाता तें अशें गरमी अशी आसना, बट एक वेगळेंच विकनेस टायप अशें जाता आनी तो स्वेटींग जावपाक लागता पळय तशें जावपाक लागलें. सो ताका लागून तें थंय बंद केलें आनी येवन मातशें न्हिदलें. अशें बेश्टेच बेडार आड पडलें, रेस्ट असो घेतलें एक 15 मिनटां खातीर. तेदो म्हटल्यार हो येयलो आनी हो येतकीर मागीर फक्त शीत करपाचें आसलें, शीत केलें आनी बाकीचें जें कितें करपाचें आसलें पळय तें केलें आनी जेवन घेतलें आमी. आनी आतां न्ही टायम जाला सांजची 4:30 सुमार. फर्स्ट थिंग म्हटल्यार न्ही म्हाका तुमच्या वांगडा झुडियोचो जें कितें हांवें आयटम्स हाडलेले, जें कितें सामान हाडलेलो पळय न्हू तेजो रिव्यू जो आसा पळय न्हू तो शेअर करपाचो आसा. तर पयलीं याद जालें आसतनाच म्हटल्यार तो पयलीं करून घेवया, बाकीचें सगळें मागीर अशें म्हणून. कित्याक की म्हाका न्ही कमेंट येत आसा, काल सुद्दां एक कमेंट आयिल्लो की तुवें झुडियोचो रिव्यू दिवना, तूं केन्ना दितलें काय म्हणून. सो ताका लागून म्हटलें पयलीं रिव्यू जो आसा पळय न्हू तो दिवया अशें म्हणून. तर सगळ्यात पयलीं रिव्यू जो आसा पळय न्हू तो हांव हेजो दिता, कॉस्मेटीक प्रोडक्ट्स जे हाडलेले पळय न्हू ते कॉस्मेटीक इन सेन्स लिपस्टीक, नेल पेंट आनी लिप बाम तेच हाडलेले न्ही हांवें तेजे. तर सगळ्यात पयलीं न्ही हो हें हाडलेलो हांवें नेल पेंट रिमुवर, नेल पॉलिश रिमुवर वायप्स, जे वायप्स येता पळय न्हू ते. हे न्ही 49 रुपीसाचे फूल डबी येता ही. आनी हितून न्ही 30 वायप्स आसता. हे जे वायप्स आसा पळय न्हू हे अशे वायप्स आसता, 30 वायप्स आसता. सो हे हांवें यूज केला, एक न्ही बरें एक 2-3 सुमार यूज केले. सो तुमकां सांगता, एक जर तुमी हो वायप घेतलो न्ही जाल्यार तुमी फूल 20 नाकटाचो नेल पेंट जो आसा पळय तो इजिली रिमूव करूं शकता विदावट एनी टेन्शन म्हणटा त्या भशेन. म्हाजे कडेन न्ही बाकीचे नॉर्मल जे हांव वायप्स यूज करताले पळय न्हू नेल पेंट वायप्स ते आशिल्ले, बट अशें आशिल्लें की एक वायप जो आसा पळय न्हू तो एकच हातीचे नेल पेंट जो आसा पळय तो रिमूव करतालो. मॅक्झिमम एक 2 हातीचे करताले जबरदस्तीले अशें करून. बट हे जे वायप्स आसा पळय न्ही म्हाका इतले आवडले जाणा. हे न्ही फूल 20 नाकटा म्हळ्यार दोनी हातीचे आनी दोनी पांयाचे तुमी हितून नेल पेंट जो आसा पळय तो रिमूव करपाक शकता. सेकंड आसा ही झुडियोची लिपस्टीक. तर हितून न्ही हांवें हाडलेलो शेड P2 पिंक पॉइंट मॅट लिपस्टीक, ही मॅट पिंक पॉइंट जो आसा पळय न्हू P2 हाडलेलो हांवें. तर हेची प्रायस म्हाका याद ना, आय थिंक 99 रुपीज कितें तरी ही लिपस्टीक, मॅट लिपस्टीक ही क्रेयॉन टायप ह्या भशेन. तर लिपस्टीक न्ही बरी आसा एज कम्पेर्ड टू प्रायस न्ही 99 रुपीजांक वर्थ अशी आसा, बरी आसा लिपस्टीक. कित्याक की 99 रुपीजाक आनी कितें मेळपाक शकता. आनी इफ सपोज तुमी कोणी जर लॉंग लास्टींग सोदता म्हळ्यार तुमी खंय सकाळची घरांतल्या भायर सरून वता आनी सांजची घरा येता, सपोज तुमी कामाक वता ऑफिसाक वता, जर तुमी मदीं टचअप बी करपाना न्ही जाल्यार ही लिपस्टीक जी आसा पळय ती तुमी यूज करूं नाका म्हाजें सजेशन. कित्याक की इतली लॉंग लास्टींग ना, बट 99 रुपीजाक वर्थ आसा अशें म्हणपाक शकता. आनी तेज्या भायर नेक्स्ट हांवें हाडलेलो तो हो लिप बाम. तर 49 रुपीजां आय थिंक हो लिप बाम जो आसा पळय तो घेतलेलो. जस्ट ट्रायला खातीरच घेतलेलो, बट हांव डेली यूज करता. जेन्ना सावन हाडला पळय न्हू तेन्नाच्यान हांव डेली यूज करता. आफ्टर बाथ म्हाका लिप बाम हो जायच आसता, सो हो यूज करता. बट न्ही एकदां लायलो न्ही लिप बाम 1-2 वरां बीन उरता, चड असो लॉंग लास्टींग उरना. इफ सपोज तुमी लिप बाम लावन जर मागीर लिपस्टीक बी लायली न्ही जाल्यार ओके, बट तुमी सपोज फूल डे घरा कडेन आसा तुमकां जर लिप बामाचेरच दीस काडपाक जाय न्ही जाल्यार एक 1.5-2 वरां परत लावपाक पडटा. नेक्स्ट हांवें हाडलेली हे नेल पेंट 79 रुपीज सिंगल पीस 79 रुपीजांक. आनी तेज्या भायर न्ही ही 4 हाडलेली हांवें, 4चो सेट हाडलेलो. हे 99 रुपीजांक 4 आशिल्ली, ही फूल सेट आशिल्लो आनी हे 79 रुपीजा सिंगल. तुमी नेल पेंट जो आसा पळय दोळे धापून बाय करपाक शकता, कांयच म्हणजे कांयच प्रॉब्लम ना. एकदां जर तुमी नेल पेंट लायलो न्ही जाल्यार 15 दीस तुमचे खंयच गेले ना. मागीर एक
न्यू नेल ग्रोथ जी येता पळय न्हू अशें करून हांगासर ताका एक मातसो टचअप जाय पडटा आनी म्हाजे सारकें जर तुमी उदकान काम करत आसता आमी हाऊसवायफ म्हणटा सकाळच्या रातचे म्हणल्यार आमचो हात उदकानच आसता आतां हे धुय मागीर ते घास मॉप मार कपड्यांक हात घाल अशें करून सो ताका लागून न्ही मातसो असो हो जो स्टार्टींग टीप आसता पळय थंयचे नेल पेंट मातसो वता बट इतले बेगीन वचना आतां हे नेल पेंटूच तुमी पळयात म्हाज्या हातीक पळयल्यार कितले दिसतले 8 दीस जावपाक गेले लास्ट सॅटर्डेक समथींग हे हांवें घातलेले लग्नाक सावन येवन तर आयज सॅटर्डे 8 दीस जाले नेल पेंट पळया तशाचो तसो आसा फक्त हो मुखालो जो नेल पेंट हा पळय तो मातसो केला बट नेल पेंट न्ही सामके दोळे धापून बाय करात तुमी आनी हेच्या भायर तुमकां रिव्यू दिवपाचो म्हटल्यार कपडे म्हटल्यार कितें हेणे आपले टी शर्ट्स जे आसा पळय ते यूज केला ओके आसा क्वॉलिटी कांयच प्रॉब्लम ना कपड्यांची क्वॉलिटी एकदम मस्त आसा आनी ते कितें घालून यूज करून पळोवपाक पळयल्यारूच कळटा अशें ना हात लावन पळयल्यार बी कळटा न्ही हांवें तर म्हाज्या अजून दोनी ड्रेस घालूना हेकाच लागून की पावस तर तुमकां खबरूच आसा कसो पडटा तो खंय भायर वचप जालेंच ना सो ताका लागून म्हाका ते ड्रेस घालपाक मेळूच ना सो पळोवया आतां खंय भायर सरल्यार मागीर घालतले तेन्ना तो तुमकां दिसतलेच बट कपड्याची क्वॉलिटी हात लायल्यार कळटा न्ही सो एकदम मस्त अशें आसा आनी नेक्स्ट पावसाची चपलां घेतलेली आमी हांवें 2 हेणे एक घेतलेले तुमकां सांगता इतली मस्त आसा जाणा चपलां वर्थ अशी म्हणटा तशी एक हांवें घेतलेले 299 रुपीसाचे जे ग्रे कलरचे तुमी म्हाका घालून खूबदां पळयलां ते आनी इतले बरे दिसता जाणा म्हाका त्या चपला शिवाय भायरच सरपाक कळना म्हणल्यार जाता आनी नेक्स्ट जे चप्पल हांवें घेतलेले पळय न्हू ते रेड कलरचे फूल हिल्साचे तुमकां दाखयल्ले पळय न्हू ते हांवें 399 घेतले ते बी कम्फर्टेबल आसा लास्ट टायम हांव डेमार गेल्ले पळय त्या दिसा हांवें वापरलेले म्हागे कजनाक बी भरपूर आवडले ते बरे आसात आनी हेजेय बी बरे आसा कम्फर्टेबल अशें आनी हेंच्या सगळ्याच्या भायर न्ही एक प्रोडक्ट हांवें यूज केल्लो तो म्हटल्यार फेस मास्क जो फेस शीट मास्क येता पळय न्हू स्कीन हायड्रेटींग दवरपा खातीर तोंडाची सो तो बी हांवें हाडलेलो सो म्हाका न्ही मातसो बी सूट जालो ना ज्या दिसा हांव सॅटर्डे लग्नाक गेल्ले पळय न्हू तेज्या पयले दिसा आदले दिसा हांवें रातचो लायलो बट तुमकां सांगता लग्ना सकाळ फुडें उठले तेन्ना म्हाका न्ही अशें एक 2-3 पिंपल येयली मागीर लग्नासून घरा पावता म्हळ्यार आनी पिंपल येयली सो हांगा बी अशें करून सगळ्याक पिंपल हांगा आयब्रोक बीन अजून आसतले हांगा पळय सो म्हाका पिंपल येयली तेजेर सो ताका लागून न्ही इफ सपोज तुमची स्कीन जर म्हाज्या भशेन सामकी सेन्सिटीव आसा म्हाजी न्ही सामकी म्हणजे सामकी सेन्सिटीव स्कीन सो ताका लागून हांव तुमकां तो फेस शीट मास्क जो आसा पळय तो सामको रेकमेंड करना इफ सपोज तुमची स्कीन जर सामकी सेन्सिटीव आसा न्ही जाल्यार आनी हे जे प्रोडक्ट्साचे तुमकां हांवें रिव्यू दिला पळय तो म्हाजो जेन्युअन असो रिव्यू हांव काय थंय कितें पेड प्रमोशनाक गेलें ना की तुमकां हांव ना बरें आसा अशें सांगतलें बाकीचे सगळे म्हाका आवडले म्हाका सूट जाले हेजो असो न्ही की तुमकां बी सूट जातले जाल्यार तुमकां आवडटलें अशें ना आपापली प्रत्येकाची वेगवेगळी चॉयस आसता न्ही ताका लागून तर ओके लायक आसा तुमी बाय करपाक शकता इफ तुमकां आवडले लिपस्टीक नेल पेंटाचो शेड्स बी आवडला तुमी बाय करपाक शकता सो तर हो आशिल्लो म्हजो जेन्युअन रिव्यू तुमच्या खातीर आतां न्ही पावस भायर भरपूर पडटा सो मदीं एकदां लायट बीन गेल्ली ताका लागून मदीं एक ब्रेक बी पडलो म्हाजो चलात तर भायर या पळोवया पावस पडपा लागला व्हडलो असो तर हे पयलीं काडून दवरता आनी मागीर भायर या पावसाक पळोवपाक सो आत्तां न्ही भायर असलो पावस पडून गेला असलो पावस इमॅजीन करपाक शकना जस्ट एक 5 मिनटां पयलीं आनी आतां पळयात कितलो शांत जालो तो सा मदींच भार येयल्ल्या भशेन करता हो पावस आनी इतलो पावस पडून गेला आनी आमच्या दारान पळयात कितलो शळ जाला तो तर पावस मदीं मदीं असो करून झटको येयल्ल्या भशेन भरपूर येता न्ही अशें म्हणून हो आयज कार घेवन गेला तर पळोवया केन्ना येता तो येवपाचो तर टायम जालो उदो कॉल केल्लो म्हाका भायर सरला म्हणून पळोवया केन्ना येता तो हो न्ही जस्ट आयला आतां आनी येता दूद घेवन येयला तर दूद तापोवपाक दवरला च्या करपा खातीर च्या हांगासर शिजली म्हाजी दूदच तापना कितलो टायम जालो तर दूद तापलें की ना च्या करून घेता आनीक हो आसा भायर सो बेगीन गेल्लो म्हणल्यार दोनी टायम गेल्लो न्ही आयज सकाळीं गेल्लो आनी आतां गेल्लो पळय जस्ट न्ही आमची च्या बी जी आसा पळय न्हू ती पिवन जाली आनी हेका पळय कितें करता तो मशिनाचें ऑयल टायराक घालता आनी एक वाटेच्या मच्छर खाता हेका टायर घुंवना खंय ब्रेक लागून उरता खंय फुडलो कितें करता म्हणून ताका खबर पावस पडटा
मे बी तुमकां दिसता आसतलो बारीक पावस पडटा पळय हांगा बारीक असो पावस पडटा जाल्यार हांगसर कळटलें तुमकां उदकाक तुमकां सांगता म्हाका सांगलें उदळ टायर गुना म्हणा तुमकां सांगता टायर गुना म्हणा ते ऑयली उदक वयतलें मरे बाटलेक सगळें लायले मरे ऑयल घे पूस घे एका सो एक्चुअली कितें जालें जाणा जालां न्ही आतां फ्री न्ही सरशी गाडी घेवन तूं बी पडशान ती बी ओडोशी पळय 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 टायरूच घुंवना फुडें वता तेन्ना घुंवता फाटल्यान हाडटा तेन्ना घुंवत ना एक्चुअली न्ही पावसा दिसांनी असो ब्रेक बी लागून उरपाचो प्रॉब्लम ओके आसताच नॉर्मली केन्ना केन्ना न्ही खूब पावस पडटा पळय न्हू भरपूर आनी उदकांतल्यान बी गाडी काडटा पळय तेन्ना असो जातालो गाडयेक की ब्रेक जो आसा पळय न्हू फुडल्या टायराचो मातसो लागून उरतालो ब्रेक प्रेस केलो कित्याक मातसो टायम लागून उरतालो 1 सेकंद वरा खातीर न्ही रे आनी आयज हेणें कितें केल्लें सकाळीं वचून येयलें आनी गाडी जी आसा पळय ती हांगाच दवरली आपूण परत वतलो न्ही तेन्ना व्हरतलो हीच गाडी अशें मागीर पावस पडटा आनी पावसान भरपूर काळोख केलो म्हटल्यार आनी कार घेवन गेलो आनी आतां ह्यो गाडी हालत ना कितें रे कितें रे कितें रे कितें करता सगळी पळय ऑयल पळय हांगा उदकाक ती ऑयल घातलेली आनी मातशें आतां फुडल्या टायराक जालें रे काय तसो आसा ती आतां कितें तुवें भायरच दवरली म्हण तशें जालें काय तो प्रॉब्लम जो पयलीं आशिल्लो तोच मातसो आतां मोठो जालो हांव भायर मच्छर खाता चल हांव वता म्हाका भितर आयदन धुवची हा चायेची हो भायर येयलो म्हण हांव भायर येयल्लें सर म्हाजी ज्युपिटर प्लेजर बावडी थंयच घट जावन आसा आनी गाडयेची हालत तुमकां सांगता अशी गाडी पावसाक सुद्दां अशी केन्ना आसनाशिल्ली आमची कितली बुरशी जाल्या पळयात हांगसर शेळो बी येयला गाडयेक सामको शेळयला पळय हांगा बी धुवपा जायी कंटिन्युअस पावस पडटा न्ही हे दिसा तेका लागून धुवूं नाशिल्ली यूज बी जाता बट एक्चुली यूज जाता जाल्यार बी धुवूं जाय न्ही रे धुवूं बी ना कंटिन्यू यूज जाता जाल्यार सुद्दां सो ती धुवूं जाय सो आतां मातसो पावस ह्या दिसा कमी जालो जाल्यार मागीर व्हरून भितर बी डीप क्लीन करूं जाय ती नाल्यार कितें तर आमी अशें भायर भिजून भितर गेले की ना ती पांयाक माती बी ती लागता एक्चुली आसा पांया कडेन बीन बट स्टील भितरल्यान सगळें वॅक्यूम बी मारूं जाय सर्विसींग करूं जाय कारीचे कितें सोमती तेन्नाच धुवपाची ती कितें जालें यो येयले म्हाराणी येयली खादाडा फाटल्यान घातलें न्हू तुका पांय बी पूस आनी यो मुगो पांय पूस मुगो आनी तुमकां सांगता हे इतले मोदाचे जाणा माजर इतले मोदाचे सामकें जेन्ना पळय मोठो पावस पडटा पळय न्हू तेन्ना कोणी कुत्री माजरां जावं मनशां जेन्ना मोठो पावस पडटा पळय तेन्ना भितर येता घरान येवन रावता आनी जेन्ना पावस थांबता पळय तेन्ना भायर भोंवता हे ना मोठो जेन्ना पावस येता पळय जसो पावस येयनाका धांवन वयता भायर रस्त्यार वयतले थंय वयतले तेंगे ते नेबरागे वयतले ह्या नेबरागे वयतले सगळ्या भोंवतले वाड्यार इतलो वारो इतलो मोठो पावस पडटा आनी हे तोंड वाऱ्या लावन भोंवता आनी असो करून पावस कमी जालो तो पावस थांबलो न्ही मागीर याद येता तेका रे आपल्या पुसपाक घरा वचपा जाय म्हणून असले हे विचित्र प्राणी आतां म्हाका गोश्ट नाका चला तर हांव बी वता भितर चायेची आयदनां बी आसा वाचपाची हो भायर येयलो म्हणून हांव तशेंच दवरून येयल्लें उदक घालून धुवन घेता सगळें मागीर आनी थोड्या वेळान जेवणाचो प्रोग्राम आयज चपाती करपा जाय म्हाका चला तर हेच्याच वांगडा आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो बी हांगाच एंड करता आनी तुमकां सगळ्यांक फाल्यां एक दीस परत मेळपाक येता आनी एक नवो व्हिडिओ घेवन सांजचे 6 वरांचेर तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज जे आसा पळय ते अशेंच पळयत रावात व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका
चॅनलाचे नवे आसा जाल्यार चॅनल सबस्क्राईब करा. चलात मेळया फाल्यां. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. हो गेलो भितर. हे बाय बाय म्हणटाले पळोवया. बाय म्हण मुगो. बाय म्हण गो. बाय बाय म्हण. बाय.